Fullivara His Grace Radhakund Prabhujina inaugurate korno या सेशन सूर केला लसा आणि मुखार सोनो या पुस्तकावैरी इस डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपादागल पुस्तकावैरी आम्ही मुखार सोन चर्चा करता असताची फुल्ली क्लास आणि या सेशन मोस्टली एक कसं लय मला एक आमुक देवनो कशी बुक पुस्तक पळो का म्हणाल अंत चर्चा करून होता असाची आम्ही मंगलाचरण कोण सूर करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपादाला प्रणती प्रणाम मंत्र सांगताची आम्ही आयचे सेशन स्टार्ट करूया. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत मातुकुनु एक वर्सारी तुकुनु हमको सूर कोरिया आयचे सेशन तरी फुडे श्रीमद् भागवत माचे ओगल्सोनु आम्ही प्रार्थना करूया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। श्रीमद् भागवतमंतु तिन्नी स्कंद अंतु 15 अध्याय 23 श्लोक अंतु यह श्लोकम का कसमन पढ़ाया। यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादान् शृण्वन्ति ये अन्यविषया कुकथामतिद्धीम् यास्तु श्रुता हतभगैर्निबिरातसाराः तांस्तान् क्षिप्यन्ति अशरणेषु तमसु हन्तम्। यह श्लोक अंतु संख्या सच की
आमगेले बुक्सार द बेसिस या कसं कनेक्शन म्हणून पळया पुस्तकांचो विषय ಅಂತ मी सांगताना मस्त पुस्तक न्यूजपेपर वाचाल असायची हंतू परीक्षित महाराजा ऐकताच की सुखदेव सुखमुनीला तुकुनो आणि या विषयांत श्री मैत्रेय विदुराक अशील कॉन्वर्सेशन आशिल्ले अध्याय अंतू परीक्षित महाराजा अशी ऐकता अस सुखदेव गोस्वामीला तुकुनो की मस्त जण असाची तंका काही सौभागिना तंगेला भारी कष्ट की कोळुक वैकुंठ विषय थज्जे बगेंत आशिल्ले चर्च कोर्च सोडून तांणी हे भौतिक जगतात आशिल्ले विषय चर्चा करता आसाची थसल जण आशिल्ले भितर आशिल्ले अंधकारांतू पडताची म्हणून सांगिल्लें आसा आमी फुडली वारो फुडली दिसू पुस्तका विषय ऐकताना मस्त नमुन्याचे रिडिंगाचे विषय आमी ऐकल्याची न्यूजपेपर रिडिंग फॅरी टेल्स रिडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिडिंग जलेरी भारी ऊण इजण आसाची की वैकुंठा विषय कृष्णाल बगेंतू ऐकूचे का ते आशिल्ले आयकनातिले आमका कसले उपयोग ना विंगड कसले आश्रय आमी घेवन प्रयोजन ना म्हणून हांगा सुखमुनी परीक्षित महाराजा सांगता सुखमुनीना परीक्षित महाराजा सांगता आसतना ते आमकांय बाधक इति म्हणल्यारी आम्ही वाजुरडीय सुखा कसं वाजुरडीय सुखा म्हळ्यार इज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद त्यांनी आमकां सांगून दिलेलं आसा की श्रीमद भागवतमा भगवद्गीता ते यथारूपार ऐकू का म्हळ्यार सांगून दिलेलं आसा आता सखीचरण आमकां फुडली वार कसं आम्ही चर्च केलं फुडली क्लासान कसं चर्च केलेलं म्हळ्यार भारी संक्षेपांतू सांगता आम्ही लास्ट क्लासांतू एक अर्थ करून घेवचे प्रयत्न केला की श्रीला प्रभुपादजी केन्ना इस्कॉन डिस्क्रायब करतना चार पॉइंट सांगता आशिल्ले कसं म्हळ्यार बुक्स ऑफ द बे कसं म्हळ्यार बुक्स आर द बेजीस प्रीचिंग इज द एसेन्स युटिलिटी इज द प्रिंसिपल आणि प्युरिटी इज द फोर्स म्हणून तंतु मुख्य जावन फस्टच्या प्रिडॉमिनेंटली त्यांनी बुक्स आर द बेसिस तक मस्त महत्व दिला या आणि बुक्स वाचूचें महत्व कसं म्हणाल आम्ही लास्ट सेशनांत पळयला तंत आम्ही ಕೆಲವು पॉइंट्स पळयला त्यात शॉर्ट जावन रिवाइज करूया एक कसं म्हळ्यार यथारूप जावन श्रील प्रभुपादजी बुक्स वाचिताना आमकां यथारूप जावन शास्त्राचा परिचय जाता नेक्स्ट आमकां शास्त्राच परिचय जाताना तंतू आमकां अर्थ जाता रुच चड जाता आमी कृष्णाल बग्गे तंगे लीले विशय विंगड जनाला उलोवप तशी ते डिस्कस करची तशी आमकां ते एम्पावर करता तशें जावन योग्य रितीरी आमी कृष्ण भावनामृत प्रचार करची तशी जाता आणि आमगेलो प्रचार इफेक्टिव्ह जाता ताजे निमती ताका हे बुक्स आधार आमकां सहाय करता अनेक पॉइंट कसं म्हळ्यार आमी पळयलेला आमी हे भौतिक जगत्यांत येवन हे मायांत पळोवन आमी देवालो तशील संबंध विसरून गेल्यांची या शास्त्रा विशय कळताना ताजे विशय अर्थ कोण घेताना आणि ताजे विशय आमी विंगड जनाला चर्चा करताना ताजे विशय उलयताना रुच चड जाताना
आमके सोडून गेलेले आशिल्ले संबंध अपास देवालो टू रिवायव जाता आणि बलिष्ठ कोण घेवचे जाता. आणि आम्ही पळयली की शिक्षाष्टकमा सांगिल म्हणके आनंदांबुदी वर्धनम म्हणल्यार श्रीला प्रभुपादजी बुक्स ऑर्डिनरी बुक्स नाही, प्ले बुक्स जो स्टोरी बुक्स नाही, त्या बुक्स ट्रान्सिडेंटल ट्रेजर्स दैविक खजांत परमानंदात सादर दिता आमकां, आमगेलो आनंद वृद्धी करता. जाल्यार ते आनंद वृद्धी करून म्हण जाल्यार आता एक मोवा बाटली आस म्हण जाल्यार त्या बाटली पळोवन आमकां ताजी टेस्ट कळना, कोणें कितलें सांगल्यार आमकां ताजी टेस्ट कळना. त्या बाटली ओपन करून तातूंत मोव खाल्ली म्हण जाल्यार तेन्ना आमकां रुची कळटा की त्या मोव कितले मधुर आसा, कितले स्वीट आसा म्हणल्यार. तशें जावन त्या बुक्स आमी वाचिल्यार मात्र तांगेली रुच चडला मात्र आमकां ताज्या प्रत्यक्ष कसं एक म्हणल्यार कळटा. म्हणल्यार आमी लास्ट क्लासांतू पळयला. तशें जावन पुस्तकाची आधार ते आमी वाचूका ते मुख्य म्हणल्यार लास्ट सेशनान पळयला. आतां ह्या सेशनांतू आमी 8 स्टेप्स फॉर द प्रेयरफुल रिडींग ऑफ श्रीला प्रभुपाद बुक्स आणि ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ इनक्रीज करूक आमगेल्या रिडींग इनक्रीज करूक कसं टिप्स म्हणाल्या आयच्या सेशनांतू आमी पळोवया आणि अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करूया. सखीचरण ते आम्ही 8 पॉइंट्स म्हणाल पळय ते ऍक्च्युअली लेक्चरांतू हर ग्रेस नारायणी माताजीन सिडनीन दिलेलं आशिल्लें 2019 अंतू तांत तुकून हे मेन पॉइंट्स मेळले. त्यात नंतर त्या राधाकुंड प्रभुजीन आमकां पेटोवन दिले की हे मुख्य पॉइंट्स म्हणले ताजी बेसिसार आमी आतां ह्या पॉइंट्साचे बगेन तूं चर्चा करूं वता आसाची. आनी तो फर्स्ट पॉइंट कसो सांगला म्हळ्यार सेक्रेड स्पेस. आयकतना आमकां पुरो सिंपल दिसू पुरो की आमी आमकां गोत्तस न्हू पुस्तक कशी वाचका म्हणाले, आमकां कशी हें करका म्हणाल गोत्तस पुरो म्हणाले. आनी तो एक पॉयंटान ते सेक्रेड स्पेस म्हणाल पॉयंटान सांगिलास की आमी असल एक जागे वचून बसूका की जलतेतले आमी एकलो आसूका ना म्हणजे आमी भक्ता संघांत आसूका ते वाज्यतन करतना आनी आमगेल पुरा मन दिवन ते वाजूका म्हळ्यार मेन पॉइंट आसा. हांगा तुमी चित्रांत पळोवचे पुरोची की श्रीला प्रभुपादांनी पुस्तक कितली श्रद्धापूर्व वाचता आसाची म्हणाला. हांगा एक पॉइंट ऍड करूत की प्रभू हांव सेक्रेड स्पेस म्हणटान म्हाका एक उडग आसा तस कसं म्हळ्यार ते स्पेस भारी क्लीन आसता म्हणून. आतां एक मेस्सी प्लेसांत बसल्यार फुल कडेन गलीज गलीज आसा आनी आमी बूक दवरून वाजिताची म्हळ्यार आमकां तें मना वचना. तशें जावन तो प्लेस क्लीन आसल्यार लायक क्लीन एक प्लेसार बसल्यार चांगा तेन्ना आमकां अनइंटरप्टेड जावन ज्ञान दिवन ते वाजूक आमकां सहाय करता तसले एक एटमॉस्फियर. वय भगवद्गीतेन सांगिलास की एक योगीन कृष्ण भावना अमृतांतू कशें आसूका म्हळ्यार तेगेले मन बुद्धी आनी पूर्ण जावन एक सेक्लुडेड प्लेसांत वचून बसून ताणें तेगेले कृष्ण भावना अमृताक उत्तेज करूं पळोवका म्हणून ताका कसले विंगडांतू मन दिवचें नज्जा म्हूण सांगिल्लें आसा. त्या श्रीला प्रभुपादांनी तंतू परपटान सांगिलास की ताका समाधी म्हणाल एक सांगोस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ माइंड देवा परिपूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करतना ताका समाधी म्हणटाची और इंग्लिशान ट्रान्स म्हणटाची म्हणून. ताका कसं करका म्हळ्यार खंयी प्रॉब्लेम नातिले डिस्टर्बन्स नातिले एक जाग्यार बसून आमी ते प्रयत्न करका. श्रीला रूपा गोस्वामीन कृष्ण भावनामृतान सांगिल्लें आसा अनाशक्तस्य विषयान्
यथार्थम् उपयुञ्जता निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते प्रपञ्चिकाताय बुद्धाय हरिसम्बन्धी वसुतुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फलगु कथयते भक्तिरसामृत सिंधू 2.255 आणि 256 थंय सांगितलं असं कसं सांगितलं असतंय पूरा सोणू कसले वैरी अटॅचमेंट नतील परिपूर्ण जावन कृष्णा बगेन तू मन देव काम कोणाकय कसले एक्सपिरियन्स तू शेअर करूस की सेक्रेड स्पेस विषय तांकां शेअर करूया कोणे अस म्हण जाल्यार कोणे वज्जील एक्सपिरियन्स की प्रभुपादाल पुस्तक वतन कशी दिसली की म्हणाला तुमगेल रिअलायझेशन शेअर करूयात तुम्ही ओके सेक्रेड स्पेस ಅಂತ ಸೇರ್ಸ್ನಾಯ್ತು म्हणल्यार रात काल ಅಂತೂ भारी डिस्टर्बन्स असेल टाइम पुरा ಒಟ್ಟು ಬೈಸೋನು टीव्ही ऐकून मागशीट रूमान टीव्ही असता मागीर रेडिओ नसता काराच हॉर्न मार नसता भायरी लगीगर कडचे बॉब मारता पुरा नमुन्यार कष्ट असेल कडन सेक्रेड स्पेस विषय कोणा काही सांगत म्हण पळय ओके यस राजेश्वरी माताजी हरे कृष्ण भागवत वाजिले गोविंद मम्माले त्याव तुम्ही सांग समाव बेडरूम तू म्हळ्यार जस्ट चारयापूर 2 वक्त आशिल्ली जाल्यार देवा कुडा बैसून हांव त्या वत्ताना म्हाका ते एक वत्तन त्या मनावची की एकेमेगेल मन कंप्लीट थंय असचे ते एक फिलिंग विंगडाची आम्ही एक देवा कुडा बैसून ते एक बूक वाचचे न्ही विंगड रूमा बैसून वाचन तो व्यत्यास आसा हरे कृष्णा वेरी 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 वैलिड पॉइंट सेक्रेड स्पेस देवा कुडा बैसून डिवोशनल एटमॉस्फियर अंतू वाजूचे म्हणल्यार भारी भारी मुख्य आसा थँक यू वेरी मच माताजी हरी बोल आम्ही मुखार सुनू नेक्स्ट पॉइंट अंत वचूया नेक्स्ट पॉइंट कसं सांगील म्हण पळयात अंतू नेक्स्ट पॉइंट अंत सांगता सच की हंबल एटीट्यूड एक लेखा एक पुस्तक वाचूका जाल्यार एस्पेशली शास्त्र पौराणिक पुस्तक श्रीमद भागवतम जो भगवत गीता जो तसले पुस्तक वाचूका म्हण जाल्यार ते कशी ताका एप्रोच करका म्हळ्यार आमकां ते मन आवच का म्हळ्यार एक इंट्रस्ट आमी वाचूका आम तांतून कसो फायदा आसा ते फायदा सेल्फिशनेस फायदा नहीं ते आमकां कृष्ण भावना अमृतांतू आमगेले अल्टिमेट गोल कसले आमी आमगेले जिवनांतू आमकां डॉक्टर जावका म्हण आसताले इंजिनियर जावका म्हण आसताले पायलट जावका म्हण आसताले जाल्यार आमकां एक एम आसा एंड ऑफ द लायफ हांव कसो जावका म्हाका मागशी बॅक टू गॉड हेड कृष्णा लागी मागशी वचूका या जीव जगताची म्हणाले मरण म्हणाला असं म्हणाला आमच्या सगळ्यांक गोत आसा तेन्ना त्या एटीट्यूडार हंबल एटीट्यूड म्हणाले आमकां भारी भारी इम्पॉर्टंट कोणाकय हे हंबल एटीट्यूडा विशय एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हण जाल्यार शेअर करूं येता हंबल एटीट्यूडा विशय प्रभू म्हाका शेअर करूं शकता येस प्रभू ऍक्च्युली बुक रिडींग करचे फुडें मंगलाचरण प्रेयर्स आमी चांट करतानी आचार्य आसा नाल्यार प्रभुपादान त्या वेळी आमकां तांगें मूड इम्बॅब करूं जाताना त्या वेळी हंबल एटीट्यूड ऑटोमॅटिकली येताना त्या वेळी करेक्ट मूड हे आमकां इन्वोकेशन करूं जाताना त्या प्रेयर्स आमी चांट करताय दॅट विल हेल्प ऍक्च्युली हरे कृष्णा थँक यू वेरी मच प्रभू आज जे अंत ह्या पॉयंट अंतू तुमगेले वॅलिड आसा जाल्यार ह्या पॉयंट अंत हांव सेपरेटली डिस्कशन करता आसा मुखार सुलांतू जाल्यार आमगेले मूड हाडोवचे खातीर
आमगेल नॉलेज आणि हेज करते गुरुक पायपोण मंगलाचरण कोण जताची आम्ही सूर केल्यारी ते हंबलनेस आमके विचक भारी लायक जाऊन हेल्प जाता म्हणून आसा. हरे कृष्ण प्रभुजी. येस माताजी सांगियात. ओके. ऍक्च्युली हांवें ऍक्च्युली मिगेले बिहेवियर जो मिगेल एटीट्यूड जो उलयतना म्हळ्यार ड्यू टू माय प्रोफेशनल ते हांव मस्त रॅश जावन आसलेली. बट वन्स आय अटेंडेड हे भागवत सप्त अटेंड करून जाल्ली पर बट ग्रॅज्युअली आतां हे भगवतगीते प्रे क्लासेस आयकता लायक इवन मिगेल कस्टमर्सांनी नोटीस करून सांगिल्लें आसा तू पुढेच पद्म नाही म्हणून सांगून सांगिल्लें आसा. सो दॅट्स द वन थिंग अ मेजर चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस भगवत पुराण टीम तांगेल निमित्त आय थिंक सो. सो तुम असेल एक संघ मेळ्ळालो देखून आमकां आमी इम्प्रूव करून घेवचे साध्य आसा म्हणचे एक जालें प्रभुजी. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थँक यू माताजी, तुम्ही भारी लायकोन सांगिल्लें आसा. तांकां मेन कोर पॉइंट हांव सांगतास कसं म्हणल्यार आजी असल एक सेशन नजला मुखार सुनवरूक ताका कारण कसं म्हणल्यार इज डिवायन ग्रेस शिला प्रभुपादा तांणी ना म्हणटलेरी आम्ही मस्त नमुने प्रोग्राम आणि गेट टुगेदर असो पुरो जाल्यारी हज असल एक अवसर आमकां कोर मेळ्ळाले कृष्ण भावना आमकां मात्र तेन्ना ते हंबल एटीट्यूड आमी शिला प्रभुपादा तांकां नमन करचे तशें कोरता एक आमी शिकून कळ्ळाले पाठ हंबल एटीट्यूड. थँक यू. आमकां तिनी पॉइंटा वच्चे की येस तिन्नीचे पॉइंटा कसं सांगिल्लें म्हळ्यार ऑफर प्रेयर्स. कसली ऑफर प्रेयर्स म्हळ्यार आता किरण कृष्ण प्रभून सांगिल्लें आसा की मंगलाचरण कोण करकाम ते आमकां हंबल मुडेवचे खातीर सुरवेरी आमकां गुरूक नमन करून त्यानंतर आमी करकाम म्हणून सांगिल्लें आसा. हांगा पर्सनली आमी कसं करता आसच म्हळ्यार पर्सनल प्रेयर ऑफ करता आसची. कसल पर्सनल प्रेयर हांव हें वाज्जू वच्चे हें पुस्तक ताका म्हाका ताजी पुरा बेनिफीट ते वाच्चे फूड आमी प्रार्थना करता. कित्याक वाच्चे फूड प्रार्थना करता त्या मूड आमकां येवचे खातीर एक प्रेरण जाय ते देवान दिवूं कृष्णान दिवं ते आमकां ते मूड येवचे खातीर आणि ते मूड येवन जाता ते पर्सनल प्रेयर दितना आणि तेन्ना कसं मागून घेवका ह्या वाज्जून म्हाका ते ताजी बेनिफीट मेळका देवा म्हाका मेळ्ळें मात्र पावना त्या नंतर हे वाज्जिले आमी कृष्ण भावना अमृता विशय लिहिल्या विंगड जणांकय पावच खातीर आशिल्ले हे जेवका म्हणाले आमकां त्या प्रेयर आमी करता. कोणाकय हे प्रेयर्सा विशय सांगवास की ऑफर प्रेयर्स. offering prayers. मेनली हांगा प्रेयर्स ऑफर करतना आमी प्रे करून घेवका की आमी एटलिस्ट आमी फटाफटा जावन मस्त पेजेस वाज्जीन जाल्यार पुरो जो एक चॅप्टर कंप्लीट करनी जाल्यार पुरो एटलिस्ट आमी वाज्जिले एक सेंटेन्स पुणी आमगेल्या आत्माक नरीश करचे तशें जावका देवा म्हूण सांगून एटलिस्ट एक सेंटेन्स की वर्ड की वाज्जिल्यार आमकां भक्तींत मुखार वचचे तशी करची तशी जावका म्हणाले प्रार्थनाय पर्सनली आमी कोण घेवका. एक पॉइंट भारी मुख्य एस्पेशली आमकां श्रीमद भागवतम भगवद्गीता तसल उपदेशामृत भक्तिरसामृत सिंधू प्रवर्तन चैतन्य चरितामृत अंतू कसल इतली इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार रीड स्लोली. आता सांगिल्लें पळय सखी चरणान फट 10 पेज वाडले आमी चेडू आसतना हांव सान आसतना आमगेल्या अम्मान सांगू आशिल्लें वाडली रे कितले पेज वाडले 10 पेज वाडले फटा करून 10 पेज वाचची खातीर वाचची न्ही जाल्यार बरोच खातीर बरोच न्ही. ते कसं जालें तांतू बरयला तांतून क्वॉलिटी कसं जालें तांतू कसं अर्थ सांगला ताजे भितर कसो उपकार आसा म्हूण कळचें कळ्ळें रे भारी छंद कोर न्हू हांगा सोंसेचे न्ही अजय.
टॉर्टॉइस आमेचे मल्याळींत आमे म्हणटाची म्हाका आमची गेल्यान कसं म्हणतो आमेचे चित्र दिलेलं असं कासव कसो हय. कासवाला चित्र दिलेलं असं सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ್ತೆ काणी इत्तिमितीन कासव फर्स्ट तंत्र अहंकार आहे असं आम सखीचरणान 10 पेज वरतना 15 पेज वाटले ते 15 पेज वाढले म्हणून सांगचे तरी नाही तीन म्हणून अस की हांव माझी भगवद्गीते एक चॅप्टर वाढले हांव 3 चॅप्टर वाढली गो 3 चॅप्टरान खंयचे चॅप्टर वाढले त्या चॅप्टरान हांव ते सांगू म्हाका गोत ना कसं प्रयोजन तंतू कांय क्वालिटी ना बरी क्वांटिटी मात्र असचे तेंची आमकां मुख्य जावन असचे रीड स्लोली म्हणलेले कोणाके हाजे विषय शेअर करू अस की रीड स्लोली म्हणलेले जे हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी तुम्ही सांगेल टॉर्टाईस म्हणके म्हणल्यार हांव इस्कॉनाक जॉईन करता आसतना प्रभुजी हांव हांगा बलराम देशांत भगवद्गीता 4 चॅप्टर चलता आशिल्ले हांव पुरा तोंड घेवन भागवत गीता वचून सुरू केलें प्रभू 4th चॅप्टर स्टार्टिंग कित्याक म्हळ्यार तुम्ही सांगिल्लें म्हण की हंबल एटिट्यूड प्रेयर ऑफर कसले करनशी सेक्रेट प्लेस केदन टाइम एक भगवद्गीता वाचूचें सुरू केलें प्रभू हांवें तशी आनी विदाउट रिडींग द I mean small books also Prabhupada's books आणि ह्या प्रवाची नशी डायरेक्ट वाजिल्लें 4th चॅप्टर दुखून सुरू केलें कडेरेच जाल्लें की भगवद्गीता म्हळ्यार फस्ट करून चॅप्टर दुखून सुरू करता वाचिता म्हण घेवन त्याच निमित्तान नंतर वाजिल्लें बट आय हॅव नॉट रेड Prabhupada's बुक्स भागवतम आणि कशें सुरू करनेशी सीधा डायरेक्ट वाचूचें सुरू केलें इन द मिडल इज इट राईट आय मीन स्टार्टिंग मागीर एक तुम्ही सांगेल म्हणके टॉर्टाईस म्हणके वाजिता गेल्लो वगूर वाजूच पशी म्हणून मोलाचे म्हणके आय वॉन्ट टू कंप्लीट इट म्हणून त्या इंटेन्शन आधी गेलेलो प्रभू हाऊ इज इट प्रभूजी वेदर आय मीन राईट पाथ और कशी तुमगेलो आयडिया प्रभू प्रभुजी भारी लायक अशील प्रश्न आहे कॉमन जावन असचे एक जणांन डिस्कस करची आहे कसं म्हणल्यार आता तांचो 2 नमुने आमकां व्यू करूं येता फर्स्ट व्यू कशें काड येता म्हणल्यार कांय वचनातील जाग्यार आमी सूर करतना भगवद्गीतेन सूर केल्यार भारी लायक दोन्हीचे आम्ही आता कृष्ण भावनामृतांत आशिल्ली मितीन आमी सांगू पुरोच की स्मॉल बुक्स सुरवेर वाचूं का तदनंतर स्टेप बाय स्टेप मुखार वचूं का म्हणलें जाल्यार सुरवेर येताले का एक सुरवेर जावन स्टेप काडताले का तू भगवद्गीतात वाचूनच जा तू आता ह्या बुक वाच का म्हण सांगून आमी सुरवेरी इन्सिस्ट केलें म्हण जाल्यार तांगेर इंट्रस्ट कसो आशिल्लो म्हणल्यार आसूं का म्हणल्यार हांव भगवद्गीत वाचलें ताजे बदलाक हांनी विंगड कसकी एक बुक दिता आनी वाचूनच जा म्हणून तेन्ना टोटली तांणी मागशी वताची तांगेल फर्स्ट डिवोटी केअर पर्स्पेक्टिवांत आमी पळोवका एक पर्सनाक कसो इंट्रस्ट आसा एस्पेशली तांगेल इंट्रस्ट भगवद्गीता श्रीमद भागवतम वाच म्हण जाल्यार वी शूड एनकरेज देम टू रीड भगवद्गीता आणि तांणी ते वाच्य सूर करताची तांकां सांगयत की पळय तांणी कसले निमगे तंतू अर्थ जायनी म्हणटाना पळय हांन तूं अशी सांगिल्ली आसा तेंची एक लिस्ट दिलेलो आसा एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी कोर्स जाताची तांतो आमी हू एम आय कमिंग बॅक म्हणल्यार श्रीला प्रभुपादान बरयलेलें पुस्तकां परफेक्शन ऑफ योगा मागीर राजविद्या ते पुरो भगवद्गीतेक कनेक्टेड जावन आशिल्लीं पुस्तकां आनी तांत तुकून आमकां ओवर एंड अबाव एक लेवला वयर वचका जाल्यार नाल्यार अर्थ चड जावका जाल्यार ते रेफर करूं येता जाल्यार श्रीला प्रभुपादान येता रुपांत परपटांत टोटली डिटेल्स आसा ते आमकां दिसूं पुरो की 5 पेज वाचपाची कसले अर्थ जायनी जाल्यार ही सेंटेन्स पुणी अर्थ जाता आता आमी नेक्स्ट 2 पॉयंटांत वतना तांतू मोर क्लियर जाता की आमकां कसले ते पॉयंट्स म्हणल्यार तें तुमगेले पॉयंट भारी वॅलिड आनी इट इज एनकरेजिंग पॉयंट दॅट की भगवद्गीता वाचल्यार ते अर्थ जाता ते कंप्लीट जावका म्हणना और ते फुल्ली मना वचका म्हणना तांतूले एक वर्ड पुणी मना गेला पुरो नेक्स्ट टाइम ते 10 वर्ड जावन चेंज जाता मागीर 20 जावन चेंज जाता चडते चडते वता ताजी नॉलेज आनी तांकां ते टेस्ट चड चड जावन येता हो प्रभू तुमकां
हरी बोल प्रभु, व्हेरी नाईसली. हरे ओके कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. येस माताजी. म्हाका आनीक कसं म्हणाली आता हांवें एक्चुअली भगवतगीते वाचित आशिल्ली बट ड्यू टू म्हळ्यार लायक 2 years बॅक हांव शुरू केलें बट म्हगेली एक नियर रिलेटिव्हान कसं म्हणलें म्हळ्यार तुमगेलें हें प्रायवेट भगवतगीत वाजूचें म्हूण सांगून तांणी उलयलें परत बट ड्यू टू म्हगेलें वर्क प्रेशर आसलें देखून हांव तें वाजूच सोडलें. बट एक कसं म्हळ्यार प्रभूजी आता मी भगवतगीते वाजितून न्हय ते मुमेंटाक वाजितून ते मना वता बट इट विल नॉट स्टे इन द माइंड बट ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ते केसाचे तुम्ही ते कट केल्यार 100 pieces into 100 pieces ते मात्र करेक्ट ಮತ್ತೆ ಅಂತ बसला प्रभूजी बट ಕೆಲವು पार्ट्स तशी ಮತ್ತೆ ಬೈಸನ कसले प्रभूजी आम्ही स्लो जाऊन वाजिताची ते मुमेंटाक ಕೆಲವು प्रे अर्थ जाता ಕೆಲವು प्रे वयर वत्ता ಮತ್ತೆ वयर तुकुने वत्ता. सखीचरण तू संगील उडगास की एक पंत वाचताना नवे रिअलायझेशन येतात म्हणाला. वय. काली तू डिस्कस करताना या पॉइंट आम्ही डिस्कस केलेलं पळा माताजीन सांगितल्या पद्मा माताजीन सांगितल्या पद्मा माताजीन सांगितलं पॉइंट काली सकाळची मग सांगता आशिल्ल्या एक कसं म्हळ्यार आमी वाजिल्ले आशिल्ले अपास वाजितना नवे रियलायझेशन येता आनी आमकां वाजिल्ले आशिल्ले उडगास आसना इता कसं म्हळ्यार आमी वाजून मात्र वताच आमकां जाय जाल्यार एरिया आमकां इंट्रस्टिंग आशिल्ली एरिया पुरो वाजिता वता आसत मुखार जाल्यार ते आपास रिवायज करनाची एक आमी स्टडी करनाची आपास येवनात म्हाकाय तशी जाता कसले एक ड्रामा येता म्हणटाना त्या पर्टिक्युलर सेक्शन काणू भागवतम हांव वाजिता पटपट कोण वाजून त्या ड्रामाचे डायलॉग खंय देखून खंय घालका कसं करका म्हळ्यार पुरो करता ताजे नंतर एंडाक न्हू ते फर्स्ट सुख मुनीन कसा क्वेश्चन परीक्षित महाराजान सुखदेव कसं क्वेश्चन निमगिला म्हणून बैसून आलोचन करताना ते फलश्रुती येताना म्हाका कसले उडगास आसना कसले म्हळ्यार हांव जस्ट ते पटपट वाजिला शिवाय मना कसले करून घेयनी आनी ते रिवायज करनी सो आमकां कसं करता म्हळ्यार वाजिताना आमकां एक ते वाजून जातरी आमी ते एक रिवायज करता आनी तेन्ना आमकां आनीक छान जावन मना येता की अशी सांगिल्लें कृष्णान अर्जुनान कसं क्वेश्चन निमगिलें कसं आसतलें ताका रिप्लाय म्हळ्यार आपास मागशी वचून आमी पळोवका कसं दिल्ला म्हळ्यार ते क्वेश्चनिंग आन्सर सेशन्स ते आमीच बैसून ह्या करताना आनी भक्ता तांगेल संघांत आसून आमी ते डिस्कस करताना आमकां आनीकय चड मना वता आनीक कसं म्हळ्यार शिक्कील आशिल्ले कसले एक तांतूल पॉयंट आमी आमगेल्या लायफांत प्रॅक्टीस केलें म्हण जाल्यार ते खंडीत आमगेल्या मनांत गट्टी आसता लास्ट ते व्हरता आमकां ते हांव म्हगेल शिक्षा गुरूक हे क्वेश्चन निमगिल्लें आसा पद्मा माताजीन निमगिल्ल्याची प्रभूजी म्हाका हांव आसता जाल्यार म्हाका कसलें मना वतना मना जाल्यार एक घडी मना गेल्लीशी दिसता मागीर विसरून वता मू कशें करचें प्रभूजी म्हणटाना प्रभून सांगली की तूं वाजितास माताजी जाल्यार तूं जिवनान प्रॅक्टीस करतना तशी जावन तुका ते उडगास व्हरना माताजी apply it in your life the points the principles which you have learned from Prabhupada books then you will remember it म्हणून मिगेल शिक्षा गुरून म्हाका सांगलें तेन्ना देखून म्हाका कळ्ळें की हांव त्या चुकी करता आसा ते कोरका म्हूण सांगून चिके प्रयत्न करताची आयली की कसले सन्न विशय म्हाका मना गेल्ले आशिल्ले त्या बुक्सांतू मागीर लायफांतू म्हाका फुडें मस्त कोप आशिल्ला जाल्यार त्या बुक्स वाजिताची डिवोटीजाल संघांत आसून कितले उण येता कोप ना म्हण येता वॉट एवर कंडिशन सिट्युएशन्स आयल्यार आय विल बी सायलेंट उलयन कसले सो हांव लायक एक पॉयंट्सान सन्न आमी आमगे लायफान ते प्रॅक्टीस केल्यार खंडीत उडगास आसता माताजी आनी ते रिवायज करता रेग्युलरली आय होप पद्मा माताजीक तांगेले क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळें म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नेक्स्ट पॉइंट भारी इंटरेस्टिंग पॉइंट कसले म्हणल्यार फायंड वर्ड्स हे भारी इम्पॉर्टंट आहेत म्हणल्यार
भक्तिशास्त्री करताना हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभुजीना सांगू आशिल्ले पॉइंट हायलाइट करून तुमकां कसं त्यांचं की वर्ड्स फ्रेस तुमकां दिसता की त्या तुम्ही काणू आणि त्या रिपीट करून ते कसं म्हण करून मना करून घेऊ का म्हण त्यांनी भारी हायलाइट करता आशिल्लेच की ह्या पॉइंट तुम्ही शिकू का म्हणून आणि हाच जिमेतीन कसं बेनिफिट आस म्हणल्यार आम्ही आता प्रवचन दिताना मेनली या की पॉइंट्स मात्र दवरून घेताची त्या की पॉइंट्स कसं का म्हळ्यार आमगे उडगा सारा बुक हे पॉइंट डिस्कस कर का म्हणाले आता फाइंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स म्हणून टायटल आसा ताजे डिस्क्रिप्शन मस्त डिटेल आसूं का जाल्यारी त्या कसले म्हणल्यार आमगे मायंडान तूं आमकां कॉइन जाल्लो आसा म्हाका कॉइन जाल्लो वर्ड आसा इश्ना सकीचरण आसचे ती विंगडा वर्ड आणि फ्रेस इंटरेस्ट आसका म्हाका विंगडा आमचा इंटरेस्ट आसका ते एक स्पीकर डिपेंड जावन आसता ते कन्सेप्ट जरी ते की वर्ड्स आम्ही ग्रॅब करूंक पळोवता हाजी विषय कोणाक सांगू आस की फाइंड इंटरेस्टिंग वर्ड वाजील कोणाक स्पेसिफिक जावन श्री प्रभुपादाल बुक्स वताना एनीवन Yes, Prabhuji. Makka hai je nimti hai hajar sanka malar Prabhuji. Prabhupadal every word is very magical word. So taje nimti isne hagur subconsciously work jata. But if you एक consciously आम्ही एक word में choose करना ताजे बाहेर मनन करला रसनी ते मस्त दिवस आमगेल मनांत राबता जस्ट लाईक एनी वर्ड वी कॅन टेक कंचे प्रभुपादान दिलेले एक फ्रेजाचे लाईक एक परपटान एक टेक अवे जस्ट लाईक टेक अवे घेऊन आम्ही ते घरा मनांत ते मनन पदे पदे करल्यार ते सबकॉन्शियसली ते आमगेले म्हजेर मस्त इफेक्ट करता म्हण म्हाका दिसता प्रभूजी. थँक्यू व्हेरी मच माताजी आणि पळयतना कळतं की त्या वाचताना आमकी एक वर्ड्स आमकां ते उडगास आसता आनी आमी डिस्कस करतना म्हणून आसा सखीचरण नाल्यार ती म्हटल्या म्हणटा पण त्या पर्टिक्युलर वर्ड कसं म्हणून उडगास आसता की म्हणाले तेन्ना आमकां त्या हाय पण डिस्कस करतना आनी खंय वचून पळोवं का म्हणाले आमकां कळटा ते की पॉइंट्स आमी तांतून ग्रॅब करूं पळयल्यार हाजी सिमिलर पॉइंट नेक्स्ट आसचे कसं म्हळ्यार फाइंड अगेन आमकां क्वेश्चन मार्क आसतना ते बळबुताय येयले आसा स्टार्ट रिडींग अगेन अंटील अनदर फ्रेज और पॉइंट स्ट्राइक्स यू एक पॉइंट थंय आमकां इंटरेस्टिंग जावन दिसून थंय राबोच मात्र न्ही त्या पॉइंट वाचून जाताची स्टार्ट रिडींग अगेन अंटील अनदर फ्रेज और पॉइंट स्ट्राइक्स यू ते कितली पर्यंत तुम्ही रिपीट करता आसाची तुम्ही त्या पॉइंट्स काडची खातीर त्या पेज वाचताना आणि त्या एनालायज करून तुमकां दिसू कडेर दिसू बरो ह्या पर्टिक्युलर पेजान म्हाका जाव जाल्लो वस्त आसा म्हणून आता एक पेज वाजील कोडला आमी कन्क्लुजन येवच न्ही आमगे त्या आमकां कसं ते मोर इंटरेस्टिंग जावन आसा म्हणल्यार आमी ओपास एफर्ट काणू ऑप्टिमाइज करूं पळोवका आमगेले ज्ञान ते ज्ञान कसले ऑप्टिमाइज करूं पळोवका कृष्ण भावनामृतांतू आमकां कशी ते उपयोग करूं जाता म्हणाले नंतर ते दुरुपयोग करचे खातीर आशिल्ले एक पॉइंट पळोवच न्ही आता मस्त पण कसं दिसता म्हळ्यार आमगेले चुकी आमी मना दिसू पुरो हांव ह्या चुकी केल्ले म्हणून ते चुकी न्हय म्हूण कशें आसता म्हळ्यार आमी फायंड करूं वता चढते पुस्तकां पळोवन हे खंय सांगला बा म्हटल्यार मस्त पण डिस्कस करूं आसता एस्पेशली भायरचे भौतिकांत वतना नॉन व्हेजिटेरियन खावेर सांगला अमकेश कडेन सांगला म्हणलें ते कसं तांकां करूनच ते खंय तांकां करची तशी सांगला म्हळ्यार तांणी सोदून अशी वता आसताची ते आखिल एरिया न्हय आमगेले प्रयत्न करता छान देवान कसं सांगिल्लें मुक्ती जावन कसं सांगिल्लें आमगे ग्रोथा खातीर कसं सांगिल्लें सनातन गोस्वामीन कसं सांगिल्लें रुपा गोस्वामीन कसं सांगिल्लें तांच्या पुस्तकांत दिवा गोस्वामीन कसं सांगिल्लें मध्वाचार्यान कसं सांगिल्लें म्हळ्यार आमी आमगेल मनान तूं घेवचें पळोवका फायंड अगेन विशय कोणाक कसले सांगोस की ऍड करूंक पॉइंट्स की स्पेसिफिक व्ह्यूज कोणाक वाचताना कसले रियलायझेशन आयिल्ले
हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हांव फुडें खंयचे बुक्स आनी वाचिता नाशिल्ली. आमगेले कृष्णामृत आमगेले भागवत पुराण टिमा येतरी हांव फस्ट स्टार्ट केलेले भगवद्गीता वाचूचें. तांगेले प्रभुपाद स्वामीले भगवद्गीतेंचो स्टार्टिंग दक्कून तांगेले एकच हंतू कसा म्हळ्यार आमी भौतीक लोक जगतांत आयलींची जाल्यार आमगेल पशी वयर एक देव म्हूण आसता तो कृष्णूची पुरा देवा पशी वयर म्हूण आशिल्लो आमगेल देव कृष्णूची म्हूण सांगिल्लें एक आसता तें म्हाका मस्त रियलायज जाला प्रभूजी. कित्याक म्हणाली फुडें हांव मस्त एरगंट आशिल्ली, कोप येत आशिल्लें, बामणान कसो उलयल्यार कोप येता, चेडवान कसो उलयल्यार कोप येत आशिल्लें आनी मस्त मिगेल हंतू हांव म्हणचे एक आशिल्लें म्हाका. मारी हांव एंटरप्रेनर जावन आशिल्ली, हांव मिगेल निमित्त चलचें तें पुरा म्हाका एरगंटशी आशिल्लें हांव फुडें. बट आतां कसो दिसता म्हळ्यार फुडें दिसता आशिल्लें मिगेल निमित्त चलचें पुरा म्हूण मस्त आशिल्लें. बट आतां कसं दिसता म्हळ्यार म्हाका तें कसलेंच मनान दिसना आनी कॉम्पिटिशन मायंड मस्त आशिल्लें प्रभूजी मिगेल हंतू. तें पुरा गेलां हंतकून येतरी आतां कितलें खुशी जाता म्हळ्यार यो हांव फुडें वय हांव म्हूण दिसता. फुडें हांव तशें आशिल्लें तशें करता आशिल्लें म्हूण दिसता आशिल्लें. बदलचें मस्त चांग आसा कृष्णा लांत गेल्यार आसता मस्त आमकां मस्त म्हळ्यार मस्त खुशी जाता. प्रभुपाद स्वामीन सांगला कसा म्हळ्यार तुम्ही कृष्णाका शरण जायाची म्हूण सांगला त्यांनी. आनी मथुरा माताजीन सांगिल 5 वाजूका म्हूण सांगून हांव आनीक फस्टाच 5 हंतू आसा अध्याय फस्ट डेली 5 वाजिता आसा. कित्याक म्हळ्यार डेली एक वाजितना एक रियलायज जाता ते तशी आशा पुरो ते तशी केला तशी जाता. धृतराष्ट्रान तशी सांगिल्लें ताण ती कितलें ताणें हें केला तागेल मात्र स्वार्था हें केल्लें तें एक दिवस तें येता अनेक दिवस अनेक नमून येता. तशी तें बद्दल रियलायज जाता आसता त्या जिवनांत हळवळ पळयतल्यार आमी मस्त लाय जाता प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. भारी लायक रियलायझेशन माताजी. फायंड अगेन म्हणलें तांतू तुम्ही एनालायज करून एक मना करून घेतील शिला प्रभुपादाल पुस्तकातून. शिला प्रभुपादान केन्नाय सांगू आसा मिगेल गुरु महाराजान सांगिल्लें आनी आमगेल गुरु परंपरा सांगिल्लें. आमकांय मस्त इम्पॉर्टन्स दिताच आमी मध्वाचार्याला गुरु परंपरा तुकून आयिल्ल्या म्हणून. तांतू पुरो जी कोर बेस कसा म्हळ्यार कृष्ण भावनामृताची कृष्णा इज द सुप्रीम म्हळ्यार तुम्ही त्या एनालायझिंग पॉइंट तुम्ही लायफान फोकस करून ऑप्टिमाइज फेस करून दवरलेलो आसा. थँक्यू व्हेरी मच माताजी तुमकां रियलायझेशन शेअर केलेलें का. नेक्स्ट पॉइंट आणतो ऑफर ओबिसेन्सस म्हणाल सांगिल्लें आसा. हें वाजून जगताची आमी मना करून जगताची. शिला प्रभुपादानात हात धरून पळोवन आसता तुमी तांणी कशी राबल्याची म्हणाले. आफ्टर रिडींग आमी ताका कृतज्ञ आमगेले डॉक्टर हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुना एक स्पेशल सेशन केल्लें आसा कृतज्ञाच विशया. त्या कृतज्ञ आमकां सुका आमगेल रियलायझेशन घटी संख म्हणून चंदकोन वाजून जाताची ते गुरुक जेवो कृष्णाक ऑफर करता काम हाजे विषय कोणाक कसले सांगोस की ऑफरिंग ओबिसेन्सेस. श्रीला प्रभुपाद जी ना एवरी एक वर्ड ट्रान्सलेट करता जाल्यार मस्त एफर्ट्स घाला. तशें जावन आमी केन्नाय विथ एप्रिसिएशन फॉर श्रीला प्रभुपाद आनी ग्रेटफूल जावन तांकां त्या बुक्स वाजून जातरी तांकां आमी आमगेल्या ओबिसियन्सेस प्रेयर्स थँक्यू ग्रेटफूल म्हणाले एक प्रेयर्स आमी ऑफर करता. लास्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार अप्लायिंग इट इन अवर लाईफ आम्ही डिस्कस करता सर.
हंगे भारी चंद चित्र पळोवचें पडटा तुमी भमण बायल चेडू ಒಟ್ಟು ಬೈಸೋನು तन्नी या वाजीले कसले तांगे डेली लाईफ अंतू करताची म्हणाले ते वादले मात्र पावना की ते आम्ही आमगेले जीवन शैलींत कशी हाडताची म्हणाले येदे कष्टच पुरो एकक पंता जलेरी ते एक दीस करतना आमकां कष्ट म्हूण दिसू पुरो दोन्ही दीस करतना कष्ट म्हूण दिसू पुरो मागीर ते स्मूथ जाता तुमकुड का आमी सन्न चेडू आपणायतना त्या चेडूक गॉड कोरनो वतना गॉड कोरून वतना पडता त्यात नंतर उठोन रपतना आनम क्लॅप मारता आसता जाल्यार चेडू पडता जाल्यार वापस क्लॅप मारता आसताची तेंच्या चेडूक कसं दिसता पडला जाल्यार ओडना आनम म्हाका क्लॅप मारता आसना नाजाल्यार उठ्ठशील जण क्लॅप मारता आसता तुमी रिलेटिव्स तांणी हानी पोरा तेन्ना तेका की चांग म्हूण सांगून तांणी उठोन रब उपळायताची आनी आमी एनकरेज करता आसताची कट जाल्यार तशीची पुस्तक वतना कृष्ण भावनामृता पुस्तक श्रीमद भगवद्गीत जेवो श्रीमद भागवतम जेवो ते वतना आमकां सुरयेर दिसू पुरो हे भारी टफस मू कसं ये कर्मयोगा ज्ञान योगा सांख्य योगा भक्ती योगा मस्त मस्त योगा विषय सांगता आसा भगवद्गीतेंत तूं श्रीमद भागवतमांत मस्त दिसता आसा कसं अजामिला कथा आसा त्यानंतर ध्रुव चरित्र आसा गजेंद्र मोक्ष आसा कितली पुरा आसा बा प्रियव्रतल कहाणी आसा तशी मस्त मस्त दिसू चित्रकेतुल कहाणी आसा चैतन्य चरितामृत बेंगॉली न्हय कसला बा ते चैतन्य महाप्रभू म्हणल्यार मस्त टफ दिसू पुरो म्हाका हे मस्त दिशिल्ले चैतन्य महाप्रभू म्हणल्यार बेंगॉली म्हणल्यार तूं अप्पू दुखत नाशिल्ले कृष्ण भावनामृत ताची ते कसले म्हण पळय तरी तेणे आमकां टफ दिशिल्ली वस्तू सोडची न्ही ते चेडून आनी आनम लेखले बरो चेडा कष्ट दिवचे ना रातचे नाका इद्दो ते चेडू म्हूण सांगून बस करेले री ते चेडा उठोन रबू जातवे ताका डेली लायफ आयुचे जातवे तशीची आमकां पुस्तक वाचचें म्हणाला आमी मनाक व्हर घेवका ते आमगेले जिवनांत तूं कशी अप्लाय करूं का आनी भक्ता तांणी त्या जिवनांत तूं अप्लाय करून कशी पळयता आसा म्हणाला आमकां एसोसिएशनान कळटा तांगेले हे भारी मुख्य जावन आशिल्ले एक पॉयंट आमी मनाक व्हर घेवका हाजे विषय कोणाकय कसले सांगू आस की अप्लायिंग इन टू देअर लाईफ कृष्णा हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सुहृत हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्लीज प्लीज सांगेच प्रभु प्रभु जसे आमकां खबर आहे हे ज्ञान असते विज्ञान आणि भगवंत म्हणता की सुसुखम कर्तुम अव्ययम हे ज्ञान आम्ही आमचे जीवनात अप्लाय केल्यार आणि हॅपीली आम्ही अप्लाय करपाक शकता सुसुखम तुम्ही म्हणले भशेन एसोसिएशन घेतले तर आमकां ते ज्ञान आमच्या जीवनात अप्लाय करपाक एकदम बरे आणि आमचे जीवन सुखमय जाता तर एक स्टोरी आसा तर एक आवय आपल्या चलयाक घेऊन एक संताकडे वता आणि म्हणता की माझो चलो भरपूर गोडशे खाता ताका प्लीज तुम्ही सांगा की गोडशे खावप बरें न्ही दात पिड्यार जाता पडटा तर संत म्हणटा की तुम्ही एक 7 दीस सोडून यात आणि आपण ताका सांगता आणि मागीर 7 दिसान ती आवय ते चल्या घेऊन येता आणि परतून संत ते चले इतले सांगता की गोडशे खायनाका गोडशे चड खावप बरें न्ही तर आई विचारता की हे तुम्ही पयली सुद्धा सांगपाक शकताले 7 दिसान कित्याक आपयले तर ते संत म्हणटा की आपण पयली हे अप्लाय करपाक जाय लायफान मागीर आपण सांगपाक शकता तर ते म्हणटाले आपुणूय गोडशे खाता तर आपण ताका सांगपा पयली माझे लायफान म्हाका अप्लाय करपाक जाय पण आपणेन आतां लास्ट 7 दिसान गोडशे खावपाक सोडले तर इवन आमी जे पर्यंत ज्ञान अप्लाय करना आमच्या लायफान आमी कोणाकूय कितें सांगले ते तांकां ते इम्पॅक्ट जावपा ना सो व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी जे कितें सांगता फर्स्ट आमी अप्लाय करपा जाय आणि इट इज सुसुखम कर्तुम अव्ययम टफ ना इट इज व्हेरी व्हेरी ब्लिसफुल आमी आणि ते विज्ञान इट इज अ सायन्स सो आमी आमच्या लायफान अप्लाय केल्यार आमचे लायफ सुखमय जातले आणि आमी कोणा प्रचार करतले तांचे लायफ परिवर्तन जातले बिकॉज वी आर अप्लायिंग इन आवर लायफ तेन्ना आमची प्रिचिंग विल बी व्हेरी इफेक्टिव्ह हरे कृष्णा प्रभू हरे कृष्णा हरे कृष्णा सॉलिड पॉइंट प्रभुजी म्हाका केरफुल्ली वारूड घेस आशिल्ले तपास तुम्ही रिवायज केल्ले फुडल्या सेशनान तूं
की संताल कहाणी सांगून ताका कनेक्ट केलेलं मस्त पण कसं जत की म्हणून आम्ही मिगेला ऍक्च्युली शिक्षा गुरु नाही सांगितलं असं तू कसं कर ना की त्याच विषयी तुम्ही प्रीच करूनच जा ते जलतीतली अवॉइड कर का ना म्हणजे ते करेक्ट करून जत तुम्ही प्रीच कर का आम्ही मस्त आयडियाज दिता जणाक जाल्यार आमी करू रेडी असनाची त्या आयडियाज दिवची वय जाल्यार आमी करूंक जायनी म्हण जाल्यार त्या आयडियाज दिवन पाहिजे न्ही म्हळ्यार तांकांय ते आयडियाज आसता तांकां ते करूंक जायना मात्र त्यांची भारी इम्पॉर्टंट कृष्ण भावनामृतान कसं म्हणल्यार आमी जलतीतले आमी वाजील आशिल्ल्या आमगेल्या जिवनान तो एप्लाय करचो तशें पळोवका म्हणाले भारी वॅलिड पॉयंट प्रभुजी आणि ते एप्लाय कोण जर तरी आमगे लायफांत आमी प्रॅक्टीस करता जाल्यार एप्लाय केला जाल्यार त्या प्रिंसिपल मात्र आमी विंगड जनाकय सांगू का तशी म्हणून वाजील कसलेय सांगनातील रपची नाही मुख्य उद्देश कसा म्हणाल एप्लायिंग म्हणाल भारी इम्पॉर्टंट असा म्हणाल विंगड कोणाक कसले पॉइंट ऍड करू असकी अंतू एप्लायिंग मस्त जण भारी इम्पॉर्टंट पॉइंट यस प्रभु हरे कृष्ण पॉइंट अप्लाई मला भगवद्गीता वच्चुन मनानंतर तवली ऑफन भगवद्गीता तू प्रॅक्टिकल आम्ही लाईफ कशी मी लीड करू म्हणून असं लाईफस्टाईल रेग्युलेशन मेन्शन करत असं तर मस्तानी लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट होता क्लास देता असं मला योगा आयुर्वेद बट त्या सगळं भगवद्गीता रूपात मेन्शन करत असं फॉर एक्झाम्पल 6th चॅप्टर 16th वर्स आणि 6th चॅप्टर 17th वर्स आणि तू रेग्युलेशन सांगता युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसो युक्त स्वप्नस्य योगो भवति दुःखदः म्हळ्यार लाईफ हा रेग्युलेशन आणला जाल्यार म्हळ्यार खमच्या टायमार खामका निद्या मोडच्या टायमार निद्या मोडका उतून खामका एक मॉडरेशन खामका मिता आहार निद्या मोडच्या आधी चड जेवपणा उणे जेवपणा इफ यू स्लीप टू मच विल बिकम लेसी इफ यू स्लीप लेस विल बिकम क्रेसी अधिक निद्देला अळसा येतली उण निद्ದೆ जाल्यार ಮತ್ತೆ उण जाता तळी तेव्यास संगीनस भगवद्गीता पर्पट आशिल्ले रूपात मेन्शन करता सर तळी तस्य लाईफ स्टाईल लीड करचेल्यार आमकां रेग्युलेशन येता लाईफ आंदू ते मात्र नाही कसं टाईप ऑफ फूड आमकां ते रूपात मेन्शन करता सर म्हळ्यार मोड ऑफ गुडनेस हेंचे फूड म्हळ्यार प्लांट बेस्ड होलसम फ्रुट्स नट्स सिरियल्स एक्सेट्रा ते 17th चॅप्टरान रूपात मेन्शन करता सर तर ते व्हेरी प्रॅक्टिकल आमकां लाईफ अप्लाय करूयात पण हे हाका करचो स्पिरिच्युअलिटी कंड्युसिव जाता हे ते मात्र नाही एसी करचो वन कॅन बिकम ए परफेक्ट योगी म्हळ्यार विथ रेग्युलेशन एवरीथिंग ते मात्र नाही हे योगा प्रॅक्टिस करचो हे भौतिक जावन लोकांक दुःख आमकां मिटिगेट करूयात आमकां रिड्यूस करूयात म्हणून सांगून येता त्या 6th चॅप्टर 17th वर्सान तळी ते मात्र नाही नेक्टर इन्स्ट्रक्शन रूपात मेन्शन अति आहार अवॉइड करता ओव्हर इटिंग अवॉइड करता तशें सांगता तळी हे म्हाका भयंकर स्ट्रायकिंग पॉयंट दिसता म्हळ्यार मस्तकूट आमकां प्रभुपाद स्वामीन आमकां हे बुकान पर्पट दिना होलिस्टीक जावन मस्तकूट पूण आमगे लाईफ कशें आमकां सिंपल जावन लीड करूं येता विथआउट एनी प्रॉब्लम म्हणून तर म्हाका तें भयंकर स्ट्रायकिंग जावन दिसता तें हांव शेअर करता प्रभुजी Thank you very much, Prabhuji. Bhari like point. I'll quickly share this point. तंतु कसं म्हणल्यार म्हाका मिगेल शिक्षा गुरू ना इसक्रेस जगजीवन जगन्नाथ प्रभू ना म्हाका सांगून दिलेला की हांव फस्ट एक नॉन सेक्टर अननोन प्लेसान तूं अननोन क्राउडा खातीर ग्रुपाक एड्रेस करूं वतना आनी सांगून दिला श्लोक युक्त आहार विहारस्य म्हणाले आनी त्या श्लोक तू त्या ग्रुप ऑफ पीपल जणाक एक्सप्लेन करी त्या श्रीला प्रभुपादाल त्या प्रभुपादाची आणि ताका डायरेक्ट तुम्ही सांगिल वरी भक्तिशास्त्री सांगिल पाठ अंत आशिल्ले वरी त्या नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनान ताकाय कनेक्ट करी म्हणून सांगून दिलें भारी लायक प्रभुजी एंड हे मस्त इम्पॉर्टंट आसा एप्लाय करूंक तुम्ही करेक्ट जावन त्या स्पॉट आउट करून एप्लाय केलेले आसा तशी हे 8 पॉइंट्स आम्ही डिस्कस केलेले आसा ते 8 पॉइंट्स ग्रुपान सर्क्युलेट केलेले आसा हे मस्त आमगेल्या रिडिंगाक बेनिफिट जावचे आसा ऑलमोस्ट टाइम जाल्लो आसा हांव क्विकली रन करता नेक्स्ट एक स्लाइड फुडली पण ते आमी डिटेल जावन डिस्कस कर न्ही हंतू हे एक चार्ट डिफरन्स बसचेना मस्त डिफरन्स पॉइंट व्यू आसपरो जाल्यार जनरल व्यू आनी कसो आसा म्हळ्यार अंतू ईशोपनिषद
डेली 5 पेज शिला प्रभुपादाल 158 पेजेस उपनिषदाक तंतु 5 पेज डेली वाडली म्हणजे एक महिन्यांतू कंप्लीट जाता मला सांगितलं असं आणि 1.7 पेजेस वाढल्यारी 3 महिन्यान कंप्लीट जाता म्हणून आणि एक पेज वाढली म्हणजे 6 महिन्यान कंप्लीट जाता तशी या चार्टांतू पूर्ण पुस्तकात दिलेलं असं कृष्णा बुक कितली दिवसांनी कंप्लीट जाता उपदेशामृत कितली दिवसांनी जाता भक्तिरसामृत सिंधू कितली दिवसांनी जाता भगवद्गीते 2 years 1.2 पेजेस वाढल्यार डेली श्रीमद भागवतम 8 पेज वाढल्यारी 5 वर्ष लागताले कंप्लीट करूक चैतन्य चरितामृत 6 पेज वाढल्यारी 3 वर्ष लागताले म्हणाले अशी हायलाइट केलेलं या चार्टांतू या चार्टाचो मुख्य उद्देश कसं म्हळ्यार सिस्टमॅटिक स्टडी आणि टार्गेट दवरचे जणाक आम्ही सिस्टमॅटिक जान वताची आम्ही डेली इतली पेज मिनिमम वताची म्हणत जणाक हे चार्ट मस्त युजफुल आसा ताचे नंबर ऑफ पेजेस आणि टाइम स्पॅन दिलेलो आसा लाइफ अप्लाय करूक भारी इजी जाम जाता हांव जाल्ली म्हणजे या चार्ट ग्रुपान शेअर करता if possible a particular slide so that it will be useful for you. म्हाका एक पॉइंट सांगूशील कसं म्हळ्यार यूजली हांव कोणाक निमगील म्हण जाल्यार हांगाची मिगेल्या ಕೆಲವು फ्रेंड्स आनी भगवद्गीता वाजूया भागवतम वाजूया तांणी मस्त वेळ सांगता की टाइम ना वी आर बिजी some are working and they are busy some are not working still they are busy with the household work सकड आमकां येवच्या जायना माताजी म्हणटाची तेन्ना ह्या नो टाइम रिजन जो बिजी आसता मनशाक कसं म्हळ्यार ताका एक टाइम मॅनेजमेंट म्हळ्यार कसलें ना एक्चुअली आसचें प्रायोरिटी मॅनेजमेंट आमकां ताका प्रायोरिटी दिवं का म्हण दिसल्यार आमी खंडीत जावन त्या काम करताची आमी प्रायोरिटी दिवची नाका म्हण दिसल्यार आमी केन्नाय ह्या आर्ग्युमेंट सांगता आसताच की आमकां टाइम ना आमकां आमी बिजी आसाची कसं म्हळ्यार जीवन सकड टाइम मॅनेजमेंटा वयर डिपेंड जावन ना प्रायोरिटी मॅनेजमेंटा वयर प्रायोरिटी मॅनेजमेंट जीवन म्हळ्यार आमी थिंग्स त्या वस्तूक प्रायोरिटी दिवका म्हण जाल्यार आमी कशी जाल्यार करताची आणि कसं म्हळ्यार आमी एक टाइम टेबल कोण दवरल्यार लायक की ह्या आमी स्कुला वतना एक टाइम टेबल आसता न्हू आमकां इतले ह्या देखून टाइम ता इतले टाइम ता ह्या पिरियड आनीक पिरियड जाल्यार ते टाइम टेबल कोण दवरल्यार केलो पण प्रॅक्टिकल सिट्युएशन्स आसता की आमकां ते फॉलो करूं जाय आसना जाल्यार जाल तितले ते फॉलो करूंक ट्राय केलें म्हण जाल्यार खंडीत आमकां ते टाइम शुअर आसता अनेक कसं म्हळ्यार कृष्णन भगवद्गीतेन तुवें सांगिल्लें आसा की अयम काला हांवची कालो हांवची टाइम म्हळ्यार तेन्ना आमी कृष्णूची टाइम म्हणटाना त्या टायमाक आमकां शरण जावचें जायना म्हण जाल्यार तेन्ना कृष्णाक आमी कशी शरण जावं येता जावचें जातवा तेन्ना आमी टाइम केन्नाय एक इश्यू जावन आमी पळोवचे ना जल तितले आमकां दिसान तूं कितले आमी बसून पळयलें म्हण जाल्यार आलोचन केल्यार टाइम टेबल केल्यार आमी कितली टाइम आसा आनी आत्ता कालान तूं इंटरनेट एक आमी कसं की एक सोदूं वताची आवाची म्हण येता कसं की एक सोदूं वता कसं की विंगडान तूं वता कितली टाइम तांतू वेस्ट जाता आसा तेन्ना इंटरनेटाचे टाइम रेग्युलेट कोन्न दवरता की रेग्युलेट द इंटरनेट टाइम्स टीव्ही देखून दूर आसका आनी गॉसिप करतला आयला देखून दूर आसका तांत पुरो देखून दूर आस म्हण जाल्यार आमी कितली टाइम आसा वाजूक जप करूक प्रवचन्स अटेंड करूक हरे कृष्णा मथुरा माताजीन गल्ला किया टाइम मैनेजमेंट इज वेरी important even for japa also reading and math nahi time and japa mother very valid point सांगिल्ले आमी जप टाइम दवरन मॅनेजमेंट वायज केल्ली म्हणजे जाल्यार मॅनेज कोण केल्ली म्हणजे जाल्यार ताची मस्त फल आसता इस ग्रेस महात्मा प्रभून व्हड एक सेशन काडलेलें आशिल्लें
2-3 पंता तंतु मस्त इम्पॉर्टंट टाइम मैनेजमेंट दिल्लेलं सर एस्पेशली जब कोर्च बोलारी थँक्यू माताजी तुम्ही त्या हायलाइट केलेलं का तंत ऍड केलेलं का एक श्रीला प्रभुपादजीला मेलबर्न अंतू एक रूम कॉन्वर्सेशनाच्या तंतू कसं म्हणा श्रीला प्रभुपादजी एक गेस्ट तांकां निमगिता आशिल्ली कसं म्हणारी तुम्ही टेलिव्हिजन न्यूजपेपर्स ताजे संपर्क दवरता किंवा भायर कसं जाता जगत्यान तूं म्हणाल कोळची कतिरी म्हणून तेन्ना श्रीला प्रभुपादजीन म्हणल्यार की आमगे लागीं टेलिव्हिजन इट इज फर्स्ट टेलिव्हिजन पळयतवा म्हणटाना ना इट इज अ वेस्ट ऑफ टायम हांव त्या ह्या करना म्हणून तेन्ना न्यूजपेपर वाजितवा म्हणटाना न्यूजपेपर वेस्ट ऑफ टायम तांकां कसं म्हळ्यार एक मनशान मारल्या एक मनशाक दिवश मारल्या एकल्याला चोरल्या जो राजकारणीन राज्य भितर घाल्ल्या ते म्हणाल्या येता सो वाय डू आय वॉन्ट टू वेस्ट टायम म्हणून श्रीला प्रभुपादजीन सांगल्या ताजे नंतर त्यांनी निमगिता की तुम्ही भाईरच्या या आत्ता भौतिक अंतू डे टू डे अंतू कसं जगता असं म्हणालाय ते इन्फॉर्मेशन दवरची कतिरी तुम्ही कशी संपर्क दवरताची म्हणून तेन्ना श्रीला प्रभुपादजी सांगता की आमगे लागीं मस्त बुक्स आसा त्या बुक काण वाजील म्हणजेलारी ह्या जीवन पावेशना तितले बुक्स आसा आनी ह्या बुक्सांतू आमी कृष्णाक अर्थ कोण घेवता तेन्ना कृष्णा अर्थ कोण घेतल्यार ह्या जिवनांतू हे आमगेलें जीवन सफल जाता आनी कसं म्हणारी ऑफकोर्स श्रीला प्रभुपादजी सांगता आसा नेक्स्ट ऑफकोर्स न्यूजपेपर आवटू संपर्क दवरता जाल्यार कितले जाय की तितले मात्र टेलिव्हिजन आवटू संपर्क दवरता जो भौतिक जगत आवटू संपर्क दवरता कितले जाय की तितले मात्र कृष्ण भावनामृताक कसं हेल्प जतकी ताजी निमती सहाय जतकी तितले हांव त्या तकीत मात्र ताजे भौतिक जगत आवटू संपर्क दवरता आतां तुमी पळयता हांव कार ड्रायव्ह करता आसा डिक्टाफोन यूज करता आसा तितले as much as possible कृष्णा कॉन्शियस हेल्प जतकी कृष्ण भावनामृताक सहाय जतकी तितले हांव संपर्क भौतिक जगता वटू दवरता आसा आनी इतले बुक्स बरयला हे बुक्स इतले बरयला जना कळका की कृष्ण कर तू कोण घेवची कतिरी जनान ताजी लाभ उठान घेवची कतिरी इतली बुक्स बरयला ताजी कतिरीची एक बुक्स प्रिंट करता आसाची सेल करता आसाची आनी बरयता आसाची आनी विंगड कसले भौतिक वस्तू यूज केल्यार विंगड कसले अल्टिरियर विंगड प्रिंटिंग पर्पज यूज करता कृष्ण भावनामृता खातीर यूज करता आसाची म्हणून श्रीला प्रभुपादजीन त्या गेस्टाक सांगिला हाजे ह्या पळयल्यार कृष्ण भावनामृतांतू भौतिक जगत्याच्या ह्या कसले कृष्ण भावनामृताक यूज जाता म्हण जाल्यार यूज त्या भौतिक जगते आशिल्ले आमी कृष्ण भावनामृतांतू यूज करून घेवका आनी ह्या बुक्स बरयलेले आशिल्ल्या जल तितले वाजूक प्रयत्न करता हरे कृष्ण या गेस्टाला श्रीला प्रभुपादा तांगेल्यान गेस्टाला आशिल्ली कॉन्वर्सेशन हांगा आमी आयचे सेशन कन्क्लूड करता आसाची आनी कितलेय वेळ वचत आमकां चर्चा करूंक श्रीला प्रभुपादाल पुस्तका विशय नाल्यार श्रीला प्रभुपादान सांगिल्ले तांगेले लिहिले तांणी कशें आशिल्ल्याची म्हणलें ताजे मतीन मात्र आजी नाल्यार आमी ओटू मेळचे कसले अवसर मेळ्ळेले आसा कृष्णाला मागून घेता आसाच की सगळ्यांकय देव तांगेले अनुग्रह दिवो आमी चड पुस्तक वाचीत आसचेवो मना करचो आसचेवो हे पॉयंट्स पुरो आमकां मनांत वचून जल तितले आमगेले प्रयत्न आमी करची म्हणल्यार मागून घेता आसा देवा लागीं आयचे सेशन हांगा आमकां विराम दिवया सगळ्यांकय भारी लायकून पार्टिसिपेट केलेलो आसा तांगेले रियलायझेशन सांगिल्लें आसा तांगेले पॉयंट्स ट्रेस केलेले आसा तांकां पुरो धन्यवाद एक एकल्यान तांगेले इंट्रस्ट दाखयलेलो आसा कशी कसल्या म्हणाल्या
पूरा सीनियर्स पूरा वैष्णव तंक पूरा जनक नमगे धन्यवाद कसले संगील चूक्यस मुंजलेरी शम कोरका देवाला मगुन गेतस गुरुले मगुन गेतस की कसा पूरा संगू जलाले तंगेल अनुग्रह मितिन मात्र म्हणून प्रार्थना कोरनु नरसिंह प्रणाम अंत वच्चे आमका आणि आजचे सेशन हांगा विराम दिला. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा हरे. प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मभृङ्गा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलागदायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलकङ्कालकालये. इतो नरसिंहो परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. वही नरसिंहो हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरेण कामधुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि. जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह. जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद. भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय. शिला प्रभुपाद की जय. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. दोन अनाउन्समेंट कसं म्हणलं रे एक वेनसडे तुकोनो बुक्सा डायरेक्ट बुक्सा बघेंत आम्ही मुखारसून वता असायची. नेक्स्ट सेशन हिज ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभू आणि हर ग्रेस राधिका बाबा माताजी करता असतं. तदनंतर राधाकृष्ण प्रभू आणि रसमयी माधवी माताजी करता असायची. मागीर हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभू आणि माताजी करता असायची. तशी मुखारसून एक पुस्तकानंतर अनेक पुस्तकांत आम्ही पत्ता असायची. हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू आणि रसवती माधवी या सुद्धा एक पुस्तक करता असायची. तशी मुखारसून एक एक नंतर एक कपल्स एका बुक्स करता असताची वेट करायची. त्यानंतर नवरात्रीक स्पेशल जाऊन चेडू प्रोग्राम एक प्लॅन केलेला असा. तर काय त्याचे डिटेल्स आम्ही अनाउन्स करताची. हरे कृष्ण. आम्ही आयच्या सेशनाका विराम देऊया. थँक्यू व्हेरी मच.